हे कितें म्हणते हे आसा ते एक एविडन्स आमकां मॅमल्स हांगा आसा म्हणून एक जी ही अशे पद्दतीन करता ते एक जशे हे म्हणटा आमी पोर्क्युपायन ह्यो प्राणी आसा ताका आमी ताका साळ म्हणटा किंवा खुबशी अशी सुळे आसता काटे सो लोक केन्ना केन्ना म्हणटा ते काटे बी सोडटा म्हणटा. पूण आतां हे भितरल्यान खंयच्यान तो आयलो आसतलो तो असो भायरसून येता आनी हांगा तो खणटा म्हणजे बुराक मारता आनी तातूंत कितें आसा ते खाता आनी वता. अच्छा हय सो हेजो वयल्यान आमकां केन्ना केन्ना कळटा की आमकां जंगलात खुबशे प्राणी दिसना पूण ते आसा हांगा प्रेझेंट. सो दीस इज कॉल्ड द टेल सायन आमी म्हणटा म्हणजे ज्या प्राणी नासता दिसना आनी तातूंत आमकां दिसता की हांगा आसा प्रेझेंट. सो आमी सध्या हांगा डीप जंगलान भितर आयिल्ले आसा. आमचे बरोबर रमेश आसा जो आमकां गायड करता खंय रावपाचें कशें पळोवप तें सगळें तो सांगता आनी आमी दोगांय भरपूर एन्जॉय करतात. आनी तुका सांगता आत्ताच आमी एक पांयाचे कसले तरी एनिमल्साचे पांय पळयले आनी ते म्हाका दिसता सगळे माती काडले आसतले हय न्ही रमेश? हय जेन्ना आमकां सकाळी आमी भायर सरपाचें आशिल्लें राती जेवता आसतना रमेशान सांगिल्लें की आमी सारके शार्प 5:30 उठ्ठले आनी 5:45 पर्यंत रेडी आसतले च्या घेवन आमी भायर सरतले. म्हाका सांग रमेश अशें कित्या खातीर म्हणजे सकाळी कित्याक भायर सरपाक जाय? जे चडशे लार्ज मॅमल आसा ते सकाळी इवन रात जे नॉक्टर्नल आसता ते रातचे भोंवत आसता ते फिरत आसता आनी सकाळी अरावंड 6-5:30 ह्या दरम्यान जे आपले डे रोस्टिंग खंय तरी आसता म्हणजे बसपाची एक फिक्स जागा आसता तांची त्या जाग्यार वचपाक स्टार्ट करता. सो जेन्ना आमी जंगलात वता आमकां सडनली जे रोड क्रॉसींग करतना हे प्राणी पळोवपाक मेळटा. सो सहजासहजी आमकां डे टायमाक हे मेळना. सो ताका लागून हो टायम आसता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता. पूण एकदा पूण सूर्य वयर आयले की म्हाका दिसता परत ते जंगलान भितर वता. हय ते खंय तरी एक बुशीज आसता अश्यो दाट जंगल आसा तातूंत भितर वता आनी रावता ते. पूण म्हाका सांग ह्या जंगलान आतां आमी हांगाच म्हणुया कितले सादारण प्राणी आसतले हाज्या पयलीं तुवें कितले पळयल्यात? ह्या जंगलात जवळ जवळ खूब अरावंड 300 प्राणी आसा. तातूंत आमी खुबशे म्हणजे गवेरेडी हो आसा तो लार्ज मॅमल म्हटल्यार जाता आनी तो आमचो गोंयाचो एक राज्य प्राणी. सो एक गवो इतलो व्हडलो आसता की केन्ना केन्ना आमकां जुमाडान दिसता एक जवळ जवळ 12-15 अशें सुद्दां वताना केन्ना केन्ना दिसता. ताज्या भायर लेपर्ड आसा इवन वायल्ड डॉग आसा स्लेंडर लॉरी अशे खुबशे आनी प्राणी आसा इवन स्लॉथ बॅर सुद्दां ह्या जंगलात आसा. ओके आमकां आनीकूय भरपूर कितें पळोवपाक मेळटलें अजुनूय बरेंच व्हडलें अंतर आसा. चल पळोवया पासयक या. एक मात सामकें लक्षांत दवरपाक जाय तें म्हळ्यार तुका जंगली जनावरां दिसपाक जाय जाल्यार एक बारीकसो कानमंत्र म्हळ्यार कंप्लीट सायलन्स दवरप. जंगलान नॉयज पोल्युशन जावन उपकारना. कितले शांत दिसता न्ही हांगासर. तुमी आयकला हो पक्ष्यांचो आवाज बरो दिसता आयकपाक. म्हाका दिसता आमी जंगलाच्या एकदम मद्दी आसात आनी हांगासर आयले न्ही की सगळे ताण भूक सगळी विसरता. पूण तुमकां सांगता हांगासर वाटेक उदक बिदक कांय मेळना म्हणटकच उदकाची बॉटल हाडपाक विसरनाकात. दुसरें म्हळ्यार भडक कपडे घालप ना जाणे करून तांकां त्रास जावं शकता. जनावरां भिवू शकतात. त्या खातीर शक्यतो खाकी किंवा मातशे हिरवेटोन आशिल्ले कपडे घालप. तो म्हणटा तूं? हय कितें तें? एक प्रकारचो तो मूस म्हणजे मुसा आसा भितर तो नॅस्ट तांच्यांनी आमी जेन्ना पयलो तेन्ना धाकटो आसलो तो यूज जाला. हाका एक प्रकारचो गांजील मूस म्हणटा येतालो गांवांनी गेले जाल्यार. आनी हो जो मूस आसा ताका डिस्टर्ब केलो जाल्यार तो सबंद भायर येता आनी इवन एक मुसान सुद्दां मारले जाल्यार आमचे कडेन खूब बॉडीचेर इफेक्ट जावं शकता. इवन काही गोंयांत अशे इन्सिडंट जाल्या की गांवांनी की ह्या मुसांनी मारून गोरवां सुद्दां मेल्या. पॉयझनस आमी म्हणूंक शकना दे हॅव सामकां टॉक्सीक. सो तो आमच्या बॉडीचेर खूब इफेक्ट करता. सो ताका लागून पूण आमी ताका डिस्टर्ब करुया नाका कित्याक आमकां डिस्टर्ब केल्यार आमकां सगळ्यांक धांवचें पडटलें. सो ते करपाचें ना आमकां. मनशाक सुद्दां त्रास जावं शकता. हय मनशाक सुद्दां त्रास जावं शकता. इतलो स्ट्रॉंग हे आसा तांचो. हय मागीर आमकां कळ्ळें की हो रस्तो मुखार दूदसागराक वता.
पूण आमकां थंय वचपाचें नाशिल्लें. आनीक एक बरो जागो थंयच्यान लागींच आसा तो म्हळ्यार डेव्हिल्स कॅनियन. हय, जणू स्वर्गच जसो. ह्याच रस्त्या वयल्यान भितर घेवप आनी अर्ध किलोमीटर चल्लें काय तुका हें पळोवपाक मेळटा. भितर पक्षी तर खूबच तरेचे पळोवपाक मेळटात. डेव्हिल्स कॅनियन हें नांव ह्या जाग्याक कित्याक लागून पडलें काय हें थंयच्या गांवकऱ्याक खबर ना. कोणी म्हणटात की ह्या नांवाच्या मनशान तें सोदून काडिल्लें म्हण. पूण हो जागो इतलो सुंदर आसा की इतिहास जाणून घेवपाची गरज पडना. पिकनीक स्पॉट जरी आसलो तरी भुरग्यांक हाडप हांगा डेंजरस जावं शकता. सकयल उदक खूपच खोल आसा हें पळोवन कळटा. एका आर्टिस्टाच्या कॅनवासाचेर फ्रेम कशी आसची किंवा कॅलेंडरांतलें पिक्चर जशें हें दृश्य पळोवपाक दिसता. हांगासर कितलोय वेळ बसूं येता. मोगाच्यो 4 गजाली करूं येता. आनीक एक बरो एक्सपिरियन्स तुका कॅनपीस नेचर नेस्टान घेवपाक मेळटा तें म्हळ्यार रिवर क्रॉसिंग. हय, जंगल सफारी जातकच रोकडेच फ्रेश जावन तुका थंय वचपाक मेळटा. This place, eh? Howdy. थँग आमी करतले. Okay. कृष्णा बॅग सकयल काडटा. पळोवया सद्या पोटली बाबाकीन कितें आसा तें. रिवर क्रॉसिंग एक थरारक एक्सपिरियन्स. न्हंयच्यान बऱ्याच वयल्यान एका दोरेचो सपोर्ट घेवन न्हंय क्रॉस करप. आयकून आंगार कांटो आयलो न्हय? लढायेक वतना जशी चिलखत घालची पडटा तशी कायशी हांगा तयारी करची पडटा. आय एम एक्चुअली सो एक्सायटेड कारण इतलें सगळें सामान पळोवन आनी मातशी एक्सायटमेंट वाडल्या. हांव वचत केन्ना गॅरंटी ना पूण समीक्षा डेफिनेटली वतला अशें तें म्हणटा. पळोवया. वतले. बेस्ट ऑफ लक समीक्षा. थँक्यू. तुका पयलीं ग्लोव्ज, सीट हार्नेस, बेल्ट्स, पुलीस, टेप स्लिंग आनी कॅराबिनर घालचे पडटात. वयर तुका पयलीं सगळें गायड करतात. कशें रावप, कशें धरप, कशें वचप आनी मागीर तुवें एक्चुली स्वताक त्या रोपाच्या स्वाधीन करप. समीक्षा इज ऑल सेट टू गो नाव आनी आमी ताचे खातीर प्रे करया. आनी हांगच्यान ताका थंय पर्यंत वचपाक जाय. आतां ताणें डॅमो पळयल्लो पूण कांयच मिस्टेक करनासतना आय एम कॉन्फिडंट अबाउट यू. ओके, टेक केअर. ओके. ओके. या परफेक्ट. यस, चलो. बस. Okay, lie down, turn yourself. Put the head down, put the head down, put the head down, move, pull yourself, backstroke, yeah, perfect, backstroke, come on, pull yourself. Lie down and pull yourself now. Yes, I have done it. Yeah. Aryan! ह्या 2 दिसाच्या सफरान खुबश्यो गजाली आमी पळयल्यो.
नाही. नाईट ट्रेलिंग, बॉनफायर, मड हाऊसेस, जंगल सफारी, रिव्हर क्रॉसिंग, फिश पेडिक्युअर. तुका दिसता आम्ही स्वर्ग अनुभवलो म्हण. कॅनपी नेचर नेस्टान 2 दीस कशें गेले ते कांयच कळूंक ना. हांगासर खुबश्यो गोश्टी हांवें एक्सपिरियन्स केल्यो ज्यो हेज्यान पयलीं केन्नाच करूंक नाशिल्ल्यो. मी पळयलां म्हज्या पांया कडेन सद्या हांगा सद्या न्ही फिश पॅडिक्युअर चल्ला एकदम नॅचरल पद्दतीन. इट्स व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स. हांगासर न्ही वायब्रेशना खातीर बुडबुडे पळोवपाक मेळटा. इट्स व्हेरी रिफ्रेशींग. आनी आतां बरोच वेळ जाला हांगासर बसून म्हजें फिश पॅडिक्युअरूच सोंपपाक आयला. मजा आयली नाही. आता वेळ झाला चल पासेक्या कॉन्टेस्ट खेळपाचो आणि तुझो प्रश्न जावन आसा उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर A काय B ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेळींचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार तुका मेळटलो चान्स जिखपाचो 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना चडात चड SMS धाडीत राव. आणि फाटल्या एपिसोडाचे विनर आसा किरण कारापुरकार पणजी,